मोगाच्या न्हू पयल्यान पयलें एक क्लॅरिफिकेशन तुमकां कितें गे म्हण सांगल्यार थोडीं म्हज्या पुताक सेरीक मेळोवंक दुवेक सेरीक मेळोवंक मागा म्हणून थंय सरमाव जाल्ल्या उपरांत तें क्रिटिसिजमाचो कॉल आहा तातूंत एप्रिशिएशन करचें जाल्यार कमेंट घालूंक आनी घालचें जाल्यार ते कमेंट कॉलमांत आसतात देखून तुमी थंय गेल्यार थोडे फावटी आमी वाचता आनी थोडे फावटी आमी कमेंट्स वाचूंक वचना तशें देखून तुमी कितें करचें म्हळ्यार मोगाच्या न्हू तुमी येत्त नंबराक 9449315441 ह्या नंबराक तुमी तांचो वॉट्सॅप नंबर तें वॉट्सॅपार मेसेज घालून तुमी डिटेल्स धाडल्यार हांगा आमच्या ब्युरो आसा ब्युरो तावन तुमकां तुमच्या सेरिकेगी आनी तशें परत तुमकां कितें जाय त्या विशयान इन्फॉर्मेशन दियेत डिटेल्स आनी परत धाडयेत तुमी डिटेल्स त्या नंबरार वॉट्सॅपार धाडयेत वय तशें संपर्क करियेत आमकां एक तें जालें मागीर दुसऱ्यान थोडी भलायकेच्या विशयांत मागण्यो करूंक तें कमेंट्सान घालतात देखून भलायकेचें तुमचें कशें कावन्सिलींग जाय जाल्यार फोनाचेर तुमचे कडेन उलोवन पिडाक घेवन करच्या विशयांत थोडे फावटी एक हांगा तावन एक चूर कावन्सिलींग करून एक मागणें केल्यार मस्त बरें जावन मस्त जाणांची ल्हान ल्हान पिडांनी प्रगूण जाल्या तें तशें करियेत मग थोडीं भुरगीं हट्ट करतात परिक्षा वचोंक थोडीं परिक्षा बरोवन बेन दिसता म्हणून एकच फोनार तें बँक काडूंक जाता आमी पाद्रा म्हणटाना आमी कावन्सिलींग करतना भुरग्यांक हांवें एक 5 मिनटां भितर मात्र उलोवचें 5 मिनटां भितर भुरगीं येता बरें येता म्हणटा घट्ट धैर्यान कॉन्फिडन्स धैर्य जेजुतावन येवचें तें तांकां भुरग्यांक कळटा आनी त्या क्षण तें धैर्यान परत एग्जाम येतात बरें येतात तुका तुमी खली गरज जाल्यार थंय कमेंट घालच्या बदला सरमाच्या बंदा कमेंट घालच्या बदलाक तुमी ह्या नंबराक तुमी वॉट्सॅपार मेसेज धाडली जाल्यार फुडल्या संजे भितर तुमकां पाटी हांव मेसेज घालता आनी आमी थोड्या वेळार आमी पळोवचें सगळ्या वेळार मोबायल आसना हातांत थोडो वेळ आमी हातान काडयता म्हळ्यार रिक्वेस्ट येतात तांकां गरज आसा भुरग्यांक वडांक आनी म्हणून देखून तुमी तुमी त्या नंबराचेर म्हज्या नंबराचेर वॉट्सॅप नंबर तें तुमी मेसेज धाडल्याक तक्षण हांव रिप्लाय करता तुमकां प्रेज द लॉर्ड मुखाच्या न्हू आतां आयच्या दिसा सरमाव 20 आयतार ह्या लितुजी वर्साचो देखून ह्या ऑक्टोबराची ह्या आयतारा 27 आयतारा देवाची एक उतार आमचे जिणी मांडून हाडूंक आमी खंय आमची जिणी भर्ती करचे आनी खंय आमची जिणी तकसिचे आनी भर्ती करचे आनी देवाक मेसवची करचे म्हणल्यार आपुरबायची वाचपां आसात मोगाच्या न्हू आयिल्ल्या वार एक कुटाम हांगा आयिल्लें तांचें एक काजारी जोडें हांगा आयिल्लें त्या काजारी जोडें तांकां काजार जावन 15 वर्सां जालीं बरी आपुरबायची एकामेका वळख आसून तूं मोगार पडून न्ही काजार जालीं 15 वर्सां जालीं काजार जावन दोगां भुरगीं आसा तांकां एक चेडको एक चेडूं आसा बदल आनी आतां 15 वर्सां नंतर दोगां भुरगीं आशिल्ल्या उपरांत तीं डिवोर्स जायचे डिवोर्साक अपेक्षितात कहली अपेक्षा ही डिवोर्स जायचे खंय तांकां दे वॉन्ट टू डिवोर्स पती पत्नीक दोगांय डिवोर्साक हें दुखीचें पेनफूल प्रोसेस ऑफ डिवोर्स सुरू करूंक चिंतात आमी सुरू करया प्रोसेस सुरू करया तें डिवोर्साचें पेपरां परत सुरू करया म्हण सांगून हें दुखाचें हें पेनफूल प्रोसेस म्हणटा आमी पेनफूल प्रोसेस ऑफ डिवोर्स सुरू करया म्हूण उलयतात आमकां उलयतना कारण कितें गी म्हूण सोदून काडया म्हूण बगलें देखून तांचे लागीं उलयल्या न्हवरोय बसलो व्हंकली बसली बरीं मनशां म्हाका बरीं दिसतात देखून हाका कारण कितें काल्याक डिवोर्साक बेसरल्यांत डिवोर्स कित्याक गी म्हणून आमी उलोवंक पळया म्हणून आमकां उलयतना कारण कितें पळयतना एक कारण अविश्वासपण इनफिडेलिटी म्हणटा आमी इनफिडेलिटी एडल्ट्री म्हणटा प्रद्वारगी अविश्वासपणगी एडल्ट्री प्रद्वारगी बैलो संबंद आसा गी दोगां भितर एकल्यांक ह्या दोगांयक बैलो खंय संबंद आसा गी एडल्ट्री आसा गी प्रद्वार आसा गी म्हूण पळयलें हें कांय ना इंगड बसून उलयतना कांय ना न्हवऱ्याक ना तीं बरींत मनशां हीं दोगां विशीं तेंत ना तीं दोगांय त्या विशीं गुमानत ना ताकाय भायर वचपाचें आशा ना हांकांय आशात ना देखून तें इमिडिएट कॉज ऑफ डिवोर्स मुख्य कारण कितें ना इमिडिएट कॉज कितें आनी डिवोर्सा मुखार बेसरता म्हणल्यार इमिडिएट कॉज कितें गी म्हूण आमी सोदून काडून पळयलें पती आनी पत्नी मदलो संबंदच ह्या मनोभावा कारण तांचे मदलो संबंद पती पत्नी मदलो संबंद डिवोर्सा मुसोर बेसरल्या संबंद सोमाना तांचे मदलो मनोभाव तांचो मनोभाव तो संबंद तांचो मनोभाव तांचें रिलेशनशीप तांचें एटिट्यूड मनोभाव तांचें एटिट्यूड
रिलेशनशीप आनी एटिट्यूड संबंध आनी एटिट्यूड संबंध आनी मनोभाव रिलेशनशीप आनी एटिट्यूड हेंच मुख्य कारण संबंधच कारण ती डिवोर्स अपेक्षीत आहात कित्याक म्हळ्यार ती एका वस्तू भाशेन पळयतात एक वस्तू म्हणून सांगल्यार एक मोबायल एक वस्तू आमकां फोन करून ती वस्तू जाय आमकां नाका एक काण दवरली तें परतून ती वस्तू काणयली ताका जीव ना निर्जीव वस्तू आनी कसली दुसरी वस्तू एक कापाड घे एक चुडीदार घे शर्ट घे आमकां जाल्यार घालें पिनल्यार काण उडयलें तशें ती एकामेकाक पती आनी पती ती एकामेकाक वस्तू बरी एक वस्तू भाशेन पळयता शिवाय एका व्यक्ती भाशेन पळयनात पती आनी पती वस्तू न्ही एक वस्तू भाशेन न्ही एक व्यक्ती भाशेन त्या बरी पळयचें देखून वस्तू बरी म्हळ्यार आतां आमी पळयलें मोबायल बायक कार हें यूज आनी थ्रो पती पत्नी एक वस्तू न्ही ती एक व्यक्ती तांकां मोग जायचे एकामेका तांकां सांगात जायचे तांकां गौरव जायचे तांकां मान जायचे तांकां अर्थ करिचे तांकां एप्रिशिएट करिचे हें पुरो आसा ताका आमचें व्यक्ती म्हणून वस्तूक मोबायलाक आमी एप्रिशिएट करचें म्हणना मोबायलाक आमी सांगात दिवचें म्हणना मोबायल असो मोग करिचें म्हणून ना ती एक वस्तू ताका सांगात दिवचें म्हणना ताका गौरव मान दिवचें म्हणना पूण पत्नीक आनी पतीक मान जायचे गौरव जायचे अर्थ करिचे तांकां बगणाचो आमी सांगात दिवचे पती आपल्या पत्नीक एक घरचें काम करची मिशिनां बरी तो लेखता म्हण आमकां कळून आयलें ती सांगता कितलें केल्यार पावण ताका मागीर खोडी काडटा तें करूं नाय म्हणून आनी पुरात हें करता तिचे कडेन उलयतना म्हणाली म्हाका एक घराचें काम करचें एक मिशीन आहा आपलें घराक काम करचें मिशीन वॉशिंग मिशीन वस्तू घालता गोवन नितळ करता आपलो सगळो दीस सगळो करता म्हाका यशंत पळयता 15 वर्सां बगलें म्हाका हांव एक वस्तू ताका काम करची एक मिशिनां बरी म्हाका बरी ट्रीट करता तो एक वस्तू बरी म्हाका ट्रीट करता फादर तो म्हणाली ती आनी ताच्या कडेन उलयतना ताच्या मुखार मागीर हाचे कडेन उलयन तुका कितें बगता तो म्हणलो म्हाका म्हजी आपल्या पत्नीक हांव काल म्हळ्यार एक जोड कारा बरी एक जोड नट्सो एक जोड ब्रेड विन्नर्स म्हूण म्हाका बायलें पळोवचें सुवाय म्हाकाय एक अंडरस्टँड करचें म्हाकाय मोग करिचें म्हाकाय ताणें एप्रिशिएट करिचें तें कांय ना हांव उट्ट ब्रेड विन्नर पयशे जोड नाडटलो म्हण तशें दोगां लागीं अनरिजनेबल राजावांक नातलें अपेक्षा राजावांक पडनातली अपेक्षा एक्सपेक्टेशन अनरिजनेबल एक्सपेक्टेशन आतां गोवान तें हाडिचें तें करिचें तांकां पयशे धाडचे हाका पयशे धाडचे तांतू पयशे घालचे हातू पयशे घालीचे बँकान पयशे घालचे हे म्हाका दिवचे ह्यो वस्तू जाय त्यो वस्तू जाय तें एक्सपेक्टेशन तेन्ना अनरिजनेबल तितल्यान ताच्यानी जायना म्हणटा तो ताका बरो सांबाळा बऱ्या कामार आसा आनी बरो ताका देवाचें एक देणें आसा तें दोग बऱ्या काम करून जोडचें मस्त आमी चिंतल्या प्रवर्ती ताका जोड आसा तितली जोडी बायलेक पावना नवें जायचें नवीं काबाटां जायचें नवें फ्रिजार आसा तें जायचें तें एक्सपेक्टेशन चड एकामेकाचेर देखून एक्सपेक्टेशन आसा तें रिजनेबल एक्सपेक्टेशन जायचें कितलें वस्तू जाय गे कितल्यो वणो जाय गे कितलें हर एक फावटी मोबायल बदलून म्हाका लाखा फाटल्यान मोबायलाचें तेंत मॉडेल जाय ताच्या फाटल्यान बसल्यार देखून एकामेकाक हांव न्हू एक्सपेक्टेशन रिजनेबल एक्सपेक्टेशन भारी बरें अनरिजनेबल एक्सपेक्टेशन राजावांक नातिल्लें अपेक्षा राजावांक नातिल्ली अपेक्षा ती खयली अपेक्षा त्या नमुने राजावांक पडायचें म्हाका इतलें हें गरजेचें राजाव आसाचें ताका देखून आनी तोय तशेंत ती म्हणाली काल म्हळ्यार वस्तू आनी परत दिता म्हणाली ती जाल्यार ताका बगता ही कितलें एक्सपेक्ट करता ताचें देखून ताका राग येयलो सो आनी एकारा कितें म्हळ्यार वय मस्त तो एक्सपेक्ट करता तिचे तोंड डिमांड करता एकामेका तोंड सोड आनी सोड केल्ल्या तितलें सोड मस्तू डिमांड करता म्हणाली डिमांड काल्यान डिमांड करता की म्हळ्यार मस्तू नितळ दवरचें गोरू मस्तू ती फुलां प्लास्टिकाचीं फुलां झाडां सदांच धुयचें दवरचें चूर धूळ आसूं नजो ताका कशी दिसता म्हण एक चड रागान पेट्टा म्हण मस्तू तरांचे रांदप जायचे आज केल्लें फाल्यां करूंक ना हें केल्लें तें करूंक ना डिमांड जावचें घालें म्हळ्यार रांदप मागीर तांच्या कुटुंबाच्यांक ह्या कुटुंबाच्यांक थांग आपोवन हाडटा न्हू मस्तू ताचें डिमांड म्हाकाय प्रायज जाली म्हाकाय जायना हाच्या सांगाता दीस काडूंक जायना देखून तोय म्हणालो म्हजी बायली म्हाका मस्तू डिमांड करता कितें म्हळ्यार वस्तू टीप टॉप करी जाय वस्तू टीप टॉप
देखून आनी तोय म्हणटा ना भुरग्यांच्या विशयान ती भुरग्यांक टिप टॉप दवरिचें आनी तशें समज तें पुरा म्हजें जावचें न्ही देखून तो ती म्हणटा हांव ब्रेड विन्नारा बरी म्हाका पळयता म्हूण तो म्हणटा ना ती म्हणटा म्हाका वस्तू बरी पळयता हांव काम करचें मिशीन काम करचें पळयता देखून हातून तांकां सुरू जालें म्हाका न्हू एकामेका चड आनी चड आमी दिवच्या बदलाक गिव मोर एंड मोर टू ईच अदर हांवें म्हाकाच ताका दिजे म्हणून न्हवऱ्यान बघायचें गिव टू हर मोर एंड मोर बदलाक एकामेका तावन चड हांवें एक्सपेक्ट करचें ताचे तावन हांवें एक्सपेक्ट करचें मोर फ्रेंडशीप म्हळ्यार दिवचें मुख्य घेवच्याच्या की फ्रेंडशीप म्हळ्यार कालेंग म्हण विसरता जावली भुरगीं म्हज्या क्लासीन वॉट इज फ्रेंडशीप म्हणून तांणी विसरच्या पयलीं हांव तांकां सांगतलो फ्रेंडशीप करेक्ट आसा जें फ्रेंडशीप म्हळ्यार ताचे तावन एक्सपेक्ट करचें न्ही हांवें गिव एंड टेक फ्रेंडशीप म्हळ्यार गिवींग एंड रिसिवींग दिवचें आनी घेवचें ताका म्हणचें फ्रेंडशीप म्हणून हांवें ताका दिजें ताणें म्हाका दिजें हांवें ताका संतोश दिजें ताणें म्हाका संतोश दिवचें हांवें ताका कसली वस्त दिल्यार ताणें म्हाका एक वस्त दिजें तशें तें फ्रेंडशीप आतां आमी कालें म्हणटा म्हळ्यार एक्सपेक्ट करचें ताणें म्हाका दिजें ताणें म्हाका तें आपोवन दिजें ताणें म्हाका थंय व्हरून तें दिजें हांगा म्हाका आपोवन हें दिजें ना तशें न्ही गिवींग एंड रिसिवींग दोनूय जायचें आनी रिसिवींग कांय नासल्यार गिवींग बरें जायचें तें हांवें गिवींग जायचें विसरनासतना ताणें एक्सपेक्ट करनासतना हांवें गिवींग जायचें ताणें विसरचें बदला तें बरें गिव टू ईच अदर मोर एंड मोर एकामेका तावन चड अपेक्षा एकामेका तावन चड अपेक्षा करूं नजो पूण आमी काय करचें म्हळ्यार एकामेका तावन दिवचें आमी देखून काजाराचें जिनी म्हळ्यार गिव एंड रिसीव मोर एंड मोर गिव एंड रिसीव मोर तांची काणी कितें आतां ह्या डिवोर्साक गेलीं तांची काणी कालें जाली तांणी डिवोर्सा मुखार गेलीं गी डिवोर्साचें कितें जालें तें मागीर पळय आं निमाणें सांगता तीं आतां कशीं जालीं कालें जालें तांणी डिवोर्स दिलो गी पेपरांक सायन केली गी तांणी कितें जालें हांगा आयिल्ल्या उपरांत कितें जालें म्हण ताचें अंत काणयेचें अंत कितें जालें म्हणून तुमकां निमाणें हांव सांगतां ताच्या पयलें आयच्या दिसाचें वाचपां अपूर बायेचें लग्ना जिविता विशयांत जेजू कितें म्हणटा आनी बायबलांतलो पवित्र पुस्तकांतलो पयलो बूक लग्ना विशयांत देवान कितें ताचो उद्देश कितें देवाचो शेवट कितें म्हणटा त्याचे वरी आमी गामाण दवरया देखून मोगाच्यान आतां पळयार पवित्र पुस्तकांत पयल्या बुकांत पयल्या अध्यायांत देव रचता पयल्या 5 दिसांचें रचण्याचें काम पयल्या दिसा देवान हें रचलें दुसऱ्या दिसा रचलें तिसऱ्या दिसा रचलें चवथ्या दिसा 5व्या दिसा रचलें देवान रचलें 5 दीस रचलें आनी 5 दीस देव म्हणटा देवान पळयलें ताणें आपलें रचयल्लें देवान आपलें कितें रचलां तें ताणें पळयल्लें आनी कितें रचलां तें ताका बरें दिसलें देवाक बरें दिसलें इट इज गूड देवान ताका बरें दिसलें देवाक तें बरें दिसलें ताणें आपणें कितें रचलां तें बरें दिसलें 5 दीस तो 5 दीस म्हणटा देवाक तें बरें दिसलें ताणें रचयलें ताका बरें 6व्या दिसा तो मनशातीक आनी मनशांक रचता मनशांक रचता ताणें केल्लें ताका बरें दिसलें 6व्या दिसा मनशांक आनी मनजातीक आनी मनशांक रचता तो आनी ताणें आपणें कितें रचलां आपणें कितें केलां तें पळोवन तो बरें दिसलें देवाक इट वॉज व्हेरी गूड पयल्या अध्यायांत पयलो जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 21 आनी 26 25 125 सांगता देवाक बरें दिसलें म्हणून तर कशें जालें तें ताका देवाक नॉट गूड थिंग्स हें नॉट गूड थिंग कालें हें ताका बरें न्ही दिसलें खंयचें ताका बरें दिसना हें बरें न्ही म्हण ताणें कालें म्हळें खंयच्याक ताणें हें बरें न्ही म्हळें कशें जालें ताका बरें दिसना कशें जालें ताका बरें दिसना तें मर्डर न्ही कुणी केल्ली ताका बरें दिसना म्हण न्ही डिजओबिडियन्साक ताणें बरें दिसना म्हणलें म्हणना मुर्तीचें आयडॉलेट्री बोंब्या पुजा आयडॉलेट्री तें ताका बरें दिसना म्हणना पूण जेजून देवान काल्याक ताणें हें म्हाका बरें दिसना हें बरें न्ही म्हूण काल्याक म्हळें मनशान एकसूरपणान आसचें देवाक बरें दिसना मनशाचें लोनलिनेस मनशाचें एकसूरपण ताका तें बरें दिसना देवाक बरें दिसना आयच्या पयल्या वचपांत आयच्या आयताराच्या पयल्या वचपांत मनशान एकसूरपण आसचें बरें न्ही इट इज नॉट गूड फॉर द मॅन टू बी अलोन देखून सॉलिट्यूड एकांतपण एकांत बरें एकांतपण बरें तें एकांतपण बरें एकांत म्हणटा आमी एकांतापण बरें आनी आमी तें आशेचे थोडे फावटी
आशेवंचें तसलें जावन आसा तें आमी विंचून काडटा थोडे फावटी जेजून एकांत प्रेजेसन घडोवन वरे विंगड रावन वरे विंगड जावन तो गेलो देवान जेजून विंचोणी केली कित्याक म्हळ्यार बापाच्या मोगांत बाप कितलो मोग करता म्हणलो जाणा जावंक जेजू परतून परतून एकांत प्रदेशाक गेलो एकांत बरें पूण एकसूरपण मारेकार हय थोडे फावटी ते आमी सॉलिट्यूड म्हणटा एकांतपण तें बरें आनी एन्जॉयबल तुका एकांतपण म्हळ्यार गुड्याच्या तकलेक वेचें हिल टॉपाक वेचें आनी थळें उदकाची झर एक थळो व्हडो उदकाच्या झरी लागीं लेक्स ते वचून बसून प्रशांत एकलोत वचून बसचें प्रशांत वातावरण तें बरें तर लोनलिनेस एकसूरपण सॉलिट्यूड न्ही एकांत न्ही लोनलिनेस एकसूरपण म्हळ्यार कितें एकसूरपण म्हळ्यार आय एम अनलावड म्हजो मोग करिना म्हाका मोग मेळना म्हूण बगचें आय एम अनलावड मागीर म्हाका कोणी एप्रिशिएट करना प्रशंसा करिना अनएप्रिशिएटेड म्हूण बगचें म्हाका प्रशंसा कोणी करना अनएप्रिशिएटेड आय एम अनएप्रिशिएटेड म्हाका कोणी एप्रिशिएट करना बगचें मागीर आनी एक हांव म्हाका म्हजी कोणाकी गरज ना जाण उडयलो सामको उठा म्हणटा पळय कान उडयतात ताका गरज ना कोणाकी अनवॉन्टेड म्हणून बगल्यार आचेतलें हांवें अनवॉन्टेड म्हणून बगल्यार आचेतलें दूख आचेतले भितरलें अंतरीक गाय आचेतली पिसाय दुसरी खंयची ना हांवें अनवॉन्टेड म्हाजी कोणाकी गरज ना म्हणून बगल्यार अनलावड अनएप्रिशिएटेड अनवॉन्टेड देखून मोग मेळना म्हजी कोणी प्रशंसा करिना म्हजी कोणी गरज ना म्हळ्यार ताचे तली दूख दुसरें ना तें कित्याक म्हळ्यार भितर एक ते वळवळे हाडटा वळवळे ए टेरिफायींग वॉयड ऑफ सफरींग घेव टेरिफायड वॉयड म्हळ्यार कालें म्हळ्यार भितर खाली बगचें बोगनात एक नमणेचें खाली जावन कित्याक बगता म्हण आमकां कळना तले बगचें वळवळे तें हें देवान आमकां बरें न्ही म्हळें हें वळवळें बगचें हें टेरिफायींग वॉयड सफरींग ए टेरिफायड वॉयड म्हळ्यार खाली भितर कांय ना बोगणांत ना संतोश ना उल्हास ना आनी जिये म्हणून तें ना आनी खंयची बोगणानात खाली बगचें तें वळवळें देवान म्हळें हें बरें न्ही म्हणून हाका लोनलिनेस एकसूरपण म्हणजे हाका हें देवाक बरें दिसना हें बरें न्ही म्हणालो देव एकांत बरें एकसूरपण बरें न्ही जेजून सॉलिट्यूडा सोदलें बगूंक आपूण एकसुरोणी बापाचो सांगात आसा बगूंक जेजू सॉलिट्यूडाक आशिल्लो पूण एकसूरपण लोनलिनेस बरें न्ही देवान केदाळा मनशाक एकसूरपण बरें न्ही म्हूण देवा बगलेंगी एकसूरपण बरें न्ही मनशाक एकसूरपण बरें न्ही म्हूण देवा बगलेंगी आनी त्या घडये तेन्ना ताणें सारकी एक पार्टनर ताका न्हवऱ्याक केली देवान आदावांक पळयलें आदाव एकसूरपणांत वळवळटा तें डीप वॉयड ताचें तें ताका खाली बगता म्हूण देवाक कळ्ळें आनी देवान ताका पळयल्या क्षणां ताका सारकी एक पार्टनर ताणें तयार केली आनी ताणें संवसाराची पयली सर्जरी केली आदावांक न्हीद धाडली एनेस्थेसिया दिलें म्हूण दिसता आनी ताचें ऑपरेशन केलें एक दाव्या सायडीची बोर काडून सोडली देवान बोर काडली ताची एक बोर काडली आनी एवेक ताणें रचलें आनी एवेक रचोवन आनी ताका ताका वंबत येतली ताच्या बरी येतावन एवेक ताणें रचलें एवेक आदावांच्या तकलेतावन देवान मांड्यातावन एक हाड काडी येतालें देवान ताच्या तकलेतावन हाड काडूं ना ताच्या कितें म्हळ्यार मेंदातावन हाड काडिल्लें हांगा मांड्यातावन काडिल्लें हाड जाल्लें जाल्यार ल्हान कुडका हाड काडना ताका जायलें एक हाड ताचें मांड्यातावन काडिल्लें जाल्यार ती ताच्या माथ्यार बसोवची आली माथ्या वयर टॉप ऑफ हीज हेड बसती आली देखून तें देवाक नाका जालें ताच्या पांयांतान ताणें काडूं ना ताच्या पांयपंदाक देखून पांयांतान काडूं ना म्हळ्यार फाल्यां न्हवऱ्यान आदावान एवेक पांयपंदां गुड्डावन जो म्हणून पांयपंदां घालून जो म्हणून कितले फावटी स्त्रियो म्हणटात कितें म्हाका पांयपंदां घालून मस्तीताय म्हणटात पांयपंदां घालूंक रचूना देवान पांयाचें हाड काडूं ना बागर किंतावन काळीज आसचें हांगा मदें तावन तिक्के लेफ्ट सायडीक आमचें काळीज आसा देखून काळीज कडची तावन ताणें काडली ताच्या कुशीन तावन काडलें कुशी तावन म्हळ्यार ताच्या बगलेकच तर आवाज बायलेन फाटीं घालूं जो तिका फाटीं घालूं जो आनी मुखार न्ही सांगात
सांगता तिणें ताका सांगातीन जावन ताचे तिच्या सांगात आसचें देखून तशें ताच्या देव देखून काडलें ताचें इक्वल सरीसमा ताची इक्वल जावन इक्वल हांगा सेडी जावन काडली ताच्या सेडी रावची ताची इक्वल दोगांय एकसलेक सरीसमा जावन काडली ताच्या आतां पोंदा तावन ताच्या आतां पोंदा तावन काडली ताच्या आतांच्या हांगा दावे सेड्याक आतांच्या पोंदा तावन काडली कितें म्हळ्यार ताच्या आतांनी तिका वेंगेन घेवचें आनी तिका प्रोटेक्शन दिचें तिका रक्षण दिचें ताका सांबाळीचें आपल्या आतांनी ताणें सांबाळीचें तिका म्हणून आतां पणली तिका काडली ताच्या आतां पोंदा तावन तिणें काडली बोर काडली आनी ताच्या काळजा लागची बोर खंय हांगा काळजा लागीं त्या काळजा लागीं इतली देंवन बोर एक काडली म्हळ्यार काळजा तावन म्हळ्यार ताच्या काळजांतलो पुरा मोग ताणें तिका दिचें आपल्या पतीन जे काळजांतलो पुरा मोग देखून रिब बोर दाखयता इक्वालिटी ताची बोर दाखयता समपण ताचें बोल दाखयता इंटिमेसी म्हळ्यार त्यो रेवडारी मोग तो रेवडलो मोग एकामेका रोडोवचो मोग तो इंटिमेसी आनी लव काजारी जोड्या मोदें हें दिसून येजें इक्वालिटी दिसून येजें इंटिमेसी दिसून येजें वो मोग दिसून येजें देव आशेता देखून ताणें तेंची बोर आडकाण तिका केलें आनी आमचे स्पेसिफीक रोल्स आसात मोगाच्यान म्हाका म्हजो म्हणलो रोल्स आसात म्हाका निर्दिश्ट म्हजो पात्र हांवें खेळोंक आसा ह्या जाग जावन हर एकल्या तांचे पात्र आसा तासोंका न्हवऱ्याक ताचो म्हणलो पात्र आसा व्हंकलेक तिचो म्हणलो पात्र आसा देखून तो पात्र एक सोडल्यार उरल्या सगळ्यांत आमी सारीसमा मोलादीक इक्वली वॅल्युबल इक्वली इम्पॉर्टंट इक्वली न्हवरो आनी इक्वली वॅल्युबल मोलादीक दोगांय मोलादीक इक्वली मोलाची वॅल्युबल आनी इक्वली इम्पॉर्टंट न्हवरो मात इम्पॉर्टंट या व्हंकल मात इम्पॉर्टंट न्ही दोगांय इक्वली इम्पॉर्टंट जावन आसात पती आनी पत्नी मदची जावं पती जावं पत्नी जावं एक वस्तू न्हय एक कमोडिटी न्हय दोगांचो एकठार जावंक आनी उक्तें मोण उक्तें काळीज तांचें थंय आसा जें ती वस्तू न्हय ती व्यक्ती वस्तू जाल्ला व्यक्ती देखून वस्तू न्ही व्यक्ती जाल्ल्यान तांचें थंय उक्तें मोण आनी एकल्या उक्तें मोती भितर काणजें काळीज उक्तें आनी काळजा भितर काणजें एकठार जायचें तांचो पती आनी पती मदलो एकठार जायचें वो एकठार जावचो विश्वास संपूर्ण विश्वास आसल्या वेळार संपूर्ण रेस्पेक्ट गौरव मान एकामेका दोगांयनी दिल्ल्या वेळार वो एकठार जाता पती आनी पती मदें पती आनी पत्नीन मदलो वो एक मिस्तेर जावन आसा पतीचो आनी पती आनी पत्नी मदलो एकवट एक व्हडलो मिस्ट्री जावन आसा देखून वो मिस्तेर म्हणटाना तो सॉल्व करूंक देवान तुमकां आपोवना पतीक आनी पत्नीक मिस्तेर तुमी बसून दी मिस्टेर्स टू बी सॉल्वड वो मिस्तेर तुमी पर्याय सोदूंक ना तो मिस्तेराक पर्याय ना कन्क्लुजन ना कन्क्लुजन आयलें तें प्रॉब्लेम जालें मिस्तेर न्ही कन्क्लुजन नासल्यार तो मिस्तेराक कन्क्लुजन ना देखून तो एक व्हड मिस्तेर देखून तो मिस्तेर आटापूंक आनी तो अर्थ करूंक समजून तांचो गुंड देवाचे दीस येताना दिसना लग्नाच्या मिस्तेरांत दोगांय न्ही ती एक कूड जातात ह्या मिस्तेरांत तांणी गुंड देंवन आनी कितलें गूण देतात की तितलें तुमी तो एकामेका पसंद करतात कितलें तुमी गूण देंवतात की तितलें एकामेका मोग करतात कितलें तुमी गूण करून एकामेका गूण गेल्या पळय तुमकां एकामेका अर्थ जाताना तुमी एकामेका थंय एक व्हडलो एक तुमकां आटापूंक जायना तसलो मिस्तेर तुमी अर्थ करतात आनी त्या तसल्या मोगांत तुमी घट्ट बांदान तुमी एक जातात देखून तो देव हाका तुमकां आपयला तो मिस्तेर अर्थ करूंक वय पतीन नासतना पती कंप्लीट न्हय या पतीन नासतना पती कंप्लीट न्ही पती नासतना पतीन कंप्लीट न्हय ती इनकम्प्लीट देखून संबंदांत वाडोवंक आसात आनी एकामेकाच्या संबंदांत वाडोवंक देखून आमी इंडिविज्युअलिजम हांवच एक म्हजे न्ही जाता इंडिविज्युअलिजम जायना आयसोलेशन जायना काजार जेवता जायना हें सांडूंक देव उलो दिता आनी अर्थाभरीत संबंद आसा करूंक देव तुमकां आपयता मी म्हणचें मी आई एंड माई हें काजाराची न्ही सोबाना हांव आनी म्हजें म्हणलें तें कंप्लीट कळ्ळें जाल्यार हांवें सांगलें कळ्ळें जाल्यार हांव करतां आनी हें म्हजें म्हणलें काजारान तें म्हणा ताचे बदलाक हें आमचें आमचें आनी आमी कुटाम आमचें हें म्हणून हें परिवर्तन जाताना आमी नवी रचना जाता दोन कुडींनी एक कूड जाता आमी दोगां मेळून आमी एक मास एक कूड जाता
आनी त्या दाळा आमचे नव्यान रचन जाता आनी आमचे देखून आमी पळोवचे त्या दाळे ब्रायडल वॉक म्हणटात, फादर एंड डॉटर ब्रायडल वॉक म्हणटात. पदरा दरवट्या लागीं येता आनी तांकां स्वागत करता त्या लग्नाच्या बेसा भितर पळय सभेक सगळ्या पळय सभेच्या नांवान आनी तो स्वागत करता व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक. ताच्या मागीर पदरा मुखार येतात, तांच्या फाटल्यान न्हवरो येता, ताच्या जाग्यार असो रावता आनी ताच्या उपरांत व्हंकलेचो बापूय चेडवाक पटलून धरून हाडून आल्तारी लागीं हाडून न्हवऱ्या लागीं आमी सोडटा. ताका ब्रायडल वॉक, फादर एंड डॉटर ब्रायडल वॉक म्हणटात. हांवें केदाळे आल्तारी रावन पळोवचें. त्या बापायन ताका ल्हानवड करून आतां तो बापूय त्याच्या दुवेक ह्या न्हवऱ्या सरशीन आल्तारी हाडून आस्तांव जेजू मुखार हें तुज्या तब्येन करता म्हूण ताका दिता व्हंकलेक. आपोवन हाडटा, ब्रायडल वॉक म्हणटा ताका. हांवें केदाळे ब्रायडल वॉक बापाय आपोवन हाडटा म्हळ्यार त्या बापायच्या दोळ्यान दुकां, संतोश, आनंद, दुकां तें पूर आसतात. बापाय रेस्पेराक दुवेक आल्तारा लागीं व्हरता पळय, तशें देव आपल्या दुवेक येवेक आदावा लागीं हाडटा. येवेक आपली दूताची देवाची दुती देवाची रचना तो देव बाप येवेक त्याच्या आदावा लागीं हाडटा. आदाव जागो जाला, न्हिदेंतलो जागो जाताना येवेक पटलून धरून देव बाप आदावा लागीं हाडटा. फादर डॉटर ब्रायडल वॉक जाता थंय. आनी आदाव सरशीन हाडटाना आदाव पळयताना कितें पळयतालो आदाव तांच्या अंतर्मळांतावन संतोशाचें कंतीक भायर येता. ताच्या अंतर्मळांतावन एक आनंद असो उत्सव भायर येता. ताच्या अंतर्मळांतावन ताणें देखून वचलो उल्हास ताच्या भायर येता. एका कंतार तो म्हणटा, एक कंतीक म्हणटा तो संतोशान कंतीत देखून ह्या तो अंतीम म्हज्या हाडाचें हें हाड म्हणटा तो अंतीम जावन म्हज्या हाडाचें हाड हें म्हज्या मांसाचें मांस म्हूण सांगता. खोली उतरां, खोले पोयम ते एक, खोली कंतीक ती एक अर्थ आमचें आदलें सगळें सोडिचें नव्या एकवटा भितर पतीन आनी पतीन तांणी एका नव्या एकवटा भितर नव्या एकवटान तांणी मुखार सरचें. देवान एक दादलो आसा पळयांगी, एक दादलो आसा. आवय बापायक आपल्या एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी पत्नी लागीं एकवटता आनी तशेंच तीं दोगां एक जातात, एक कूड जातात. देखून हांव म्हणचें सोडतात, म्हजें म्हणचें सोडतात आनी आमी म्हणचें आमचें म्हणलें तीं जातात. फरिसांवांनी जेजू लागीं विचारलें, हे नियमशास्त्रा प्रकार पतीन आनी पत्नीक डिवोर्स करयत गी, पतीन डिवोर्स करयत गी, दादल्यान स्त्रियेक सोडयत गी, डिवोर्स करयत गी. जेजू तांणी तांचें फोकस तांचें गामान शिफ्ट करीचें, तांचें फोकस तांचें गामान तांचें शिफ्ट करीचें म्हण जेजू तांकां ताकीद दिता, तांकां खामान दिता. येदो म्हणसो तुमी फोकस ह्या पेपरांचेर ताचेर करतल्यात, डायवोर्साचें पेपरांचेर सायन करचें, लीव आनी काणून कितें तें शिफ्ट करचें तुमी म्हणटा, थंय थावन काडिचें तें म्हणटा. जेजू म्हणटा डिवोर्स पेपराक सायन करचें विशीं न्हय म्हणटा जेजू. ह्या कोणाची सायड घेवची वकिलात करतना ताची चेड्याची सायड काडूची, चेडवाची सायड काडूची, हें मुख्य विशय न्ही म्हणटा जेजू. जेजू म्हणटा डायवोर्सान मुख्य डायवोर्साचो विशय येता, लग्नाचो विशय येताना उत्पत्ती ग्रंथांत देवाचो शेवट कितें, वॉट इज द पर्पज ऑफ गॉड इन मॅरेज. येवेक ताच्या दुवेक आदावा लागीं लग्न करून दितना ताचो शेवट कितें. एकसुरपण तो म्हणटा हें बरें न्ही, एकसुरपण बरें न्ही. देखून तांकां दोगांक सांगात दिवंक, तांकां एकामेका अर्थ करूंक, तांकां एकामेका मान दिवंक, एकामेका विश्वासी रावंक, एकामेका आपणाकच दिवंक, एका मिस्तेरान तांकां दोगांक हें करता. तो एकवट वय तो एका मानाचो गौरव असो, एक विश्वास असो आनी सेल्फ गिवींग आपणाकच दिवच्यान बरोल्लो एकतेर असो भयण असो लग्नाभेस तो करता, देव करता. देखून ते मानाचो विश्वास असो सेल्फ गिवींग आपणाकच दिवच्यान बरोल्लो एकतेर तो कोलो, एकतेर तो मानान बरोल्लो एकतेर, विश्वासान बरोल्लो एकवट आनी आपणाकच दिवचो एकवट तो तसलो एकवटाचें भयण जावन आसा लग्नाभ्यास म्हण देव सांगता. हाचेर तुमी गामान दिचें म्हणटा. लग्नाभ्यास दोगां परिपूर्ण व्यक्ती मदें जायना, कोणी परिपूर्ण न्ही, देव मात परिपूर्ण. देखून दोगां परिपूर्णा मदें तांच्या मदें बांदलो बांद न्ही तो. दोगां एकचाऱ्या खातीर वद्दार चित आसलीं
दोगां वद्दाडतात कित्याक आमी एक जायचे म्हणून वद्दाडतात पळय तांचे त्या अभ्यासाक म्हणटात वद्दाडच्या त्या विशयाक म्हणटात लग्न अभ्यास म्हणून आनी रेफ्यूज टू गिव अप सोंडिनात ती आमी दोगां एक केलां आनी एक कोठान आमी जियेता म्हणून कोण पळय सोंडिना कोण पळय रेफ्यूज करता गिव अप करिना तांचे त्या अभ्यासाक म्हणटा लग्नाचो अभ्यास म्हणून सांत आगोस्तीन सांगता लग्नाची तितकी मुख्य लक्षणां लग्नाची 3 बरेंपणां 3 गुड्स ऑफ मॅरेज कितें म्हणून सांगता एक परमनन्स म्हळ्यार काजार जाले क्षण शाश्वत आनी एक जालें म्हळ्यार आनी एक फिडेलिटी विश्वास रावचें एकामेका विश्वास रावचें तिसरें कितें म्हळ्यार ओपननेस उक्तें मौन उक्तें काळीज ऑफरींग वन सेल्फ टू दी अदर देखून आमी पळयता लवलेस मॅरेज म्हळ्यार काजारी जिणी कितलीं 10 वर्सां इतलीं जाल्यार काजार मोगूच ना न्हवऱ्याचो व्हंकलेक मोगना व्हंकलेक न्हवऱ्याचो मोगना तांचेतल्यान तीं कामां गेलीं जोडलीं बरें लाखाकडल्यान सांबाळा मोगूच ना आमी पळयता हांगा एकलीं मोगाची येतात तीं आनीक लातान मेळना हांगा रडतात थोडे ऑप्रेसिव्ह पार्टनरशीप म्हणटा हांव काल ऑप्रेसिव्ह पार्टनरशीप म्हळ्यार काल्या मोगाच्या न्हू ऑप्रेसिव्ह पार्टनरशीप म्हळ्यार एकल्यान थोडे फावटी दादल्यान थोडे फावटी बायलेन पतीन आनी पतिनेन ह्या आनेकल्याचेर कंट्रोल करूंक पळोवचें कंट्रोल करता आनी तें ऑप्रेसिव्ह रिलेशनशीप कंट्रोल करचें आनी गामान सगळें म्हाका दिचें म्हणून ऑप्रेसिव्ह रिलेशनशीप पार्टनरशीप ऑप्रेसिव्ह रिलेशनशीप म्हळ्यार गामान म्हाकाच दिचें हांव कितलें बिजी आसल्यार हांवें गामान ताका दिचें आनीक आतां व्हंकल कितलें बिजी आसल्यार न्हवऱ्यान आपयता दोन हेज्यो ऑप्रेसिव्ह रिलेशनशीप ताणें सांगलें बरी गामान कंट्रोल ताच्या हातांत थोडे फावटी न्हवरो कितलो बिजी आसल्यार बायलेन एकटी आपयलें क्षण सोडचें आनी दोन हेजें तशें ऑप्रेसिव्ह रिलेशनशीप देखून ट्रिटींग विथ वायलन्स थोडे फावटी पतीनीक वायलन्स करचें हिंसा दिवची थोडे फावटी पतिनीन केस घालून आनी घालून न्हवऱ्याक हिंसा दिवची डिसरेस्पेक्ट करचें क्रुएल्टी म्हळ्यार कठीण दोळ्यां रगत नासल्या बरी क्रुएल्टी डिसरेस्पेक्ट मान दिवचो ना मागीर फोर्स घालचो हाका ऑप्रेसिव्ह रिलेशनशीप म्हणटा आमी मागीर एब्युजीव रिलेशनशीप म्हळ्यार काल एब्युजीव म्हळ्यार हिंसा करची क्रुएल्टी दाखोवची फोर्स दाखोवची ताका आमी एब्युजीव म्हणटा वय देखून मोगाच्यान डिवोर्स आसली कशें सॉल्व करचें प्रॉब्लेम तें आमी ताका मुख्यानी तीं दोगां एक रूल ओपपाली मोगाच्यान तीं डिवोर्साक आयलीं आमी सांगलीं पळय तांचो प्रॉब्लेम आमचे लागीं हाडून आयलें तुमकां निमाणें सांगता म्हणलें तीं बसलीं मागीर बसल्या उपरांत एक रूल तीं ओपपालीं आमी एक रूल केल्या त्या रूलीक ओपपाल्यार सगळीं समान जाता ती एक रूल म्हणटा आमी नांव दवरलां एक रूल ओपपातात की म्हूण त्या रुलीचें नांव टू फील सेफ म्हणून हांव भद्र म्हणून बगचें सेफ टू फील सेफ ही आमची रूल हांगा आत्मज्योतींत ही टू फील सेफ म्हणजे एक रूल केल्या आमी चड ऑनेस्ट आमी आणखी प्रामाणीक जाता हांव चड ऑनेस्ट जाता हांव म्हणून टू फील सेफ आमी आतां गाय प्रामाणीक जाल्यार तांकां बें आसा शांत समाधान अंडरस्टँडींग आसता मागीर दोगांनी ओपन टू फील सेफ म्हळ्यार दोगांनी उक्तें जायचें कांय लिपोवंक ना उक्तो बूक एकामेका स्विकार करूंक मोर अंडरस्टँडींग मोर ट्रस्ट दाखोवचें हाका टू फील सेफ रूल म्हूण केल्ले आमी टू फील सेफ म्हळ्यार दोगांनी चड आनी चड अर्थ काडूचें व्हंकलेक न्हवऱ्यान ताचे कश्ट आनी परत ताच्यात कितलो जोड नाडटलो तो म्हणून व्हंकलेन कितलें परत करूंक जाता कितलें नितळ करूंक जाता कितलें काम करूंक जाता म्हणून न्हवऱ्यानी तिका व्हंकलेक अर्थ करचें ती एक म्हजे बरी परफेक्ट न्ही तिकाय तिचें म्हणलें दुख्यात तिका हांवें मोग दिचें तिका हांवें अंडरस्टँड करचें तिका हांवें एप्रिशिएट करचें मनाच्या काळजान ती आनी तिका हांवें पातयेचें तिणें कितें सांगता पातयेचें न्हवरो कितें सांगता व्हंकलेन पातयेचें तें ट्रस्ट तांचे मदें आसाचें आनी आमी दोगां एक कूड जातेलीं हांव म्हणलें ताका आमी फील सेफ म्हणून आनी तशेंच ओप्पालीं डायवोर्स करुनात आतां एक 8 म्हयने जावन आमी तांकां पळयता कितल्या मोगान आहात म्हणना आमी तेन्ना येता तांच्या घरा येता कापी आनी प्रापी येता ती आमकां सांगतात आमी डिवोर्स जालें जाल्यार कशें आसतलें आतां टू फील सेफ म्हणटा आनी फ्रिजान तिणें बरोवन अंटिसिलां टू फील सेफ रूल म्हूण टू फील सेफ म्हणून म्हळ्यार आमी चड आनी चड अर्थ करता आमी दोगांक पती येता आनी आमी ओपन जाता ताका हांव स्विकार करता म्हजें काळजान काडल्यान ताका सांगता आमी एक कूड जाल्या आमेन.